गोंय विधानसभेच्या पर्वरी मतदारसंघाचो आमदार रोहन खंवटेन फाटल्या 2.5 वर्सांत पुराय केल्ल्या कामां संबंधीचो रिपोर्ट कार्ड शेनवारा पणजेन पत्रकार परिशद घेवन जाहीर केला. तेन्ना ताचे बरोबर ताचे कार्यकर्ते, पंच वांगडी आनी जिल्हा पंचायत वांगडी हजर आसले. फाटले वेंचणुके वेळार जाहीरनाम्यान लोकांक आश्वासनां दिल्लीं तातूंतलीं चडशीं कामां पुराय जाल्यांत. ताची म्हायती पर्वरी मतदारसंघातल्या लोकां मेरेन पावयतले अशें रोहन खंवटेन रिपोर्ट कार्डाच्या उक्तावणा उपरांत पत्रकारांक सांगलें. In 2016, we again came with a report card of the manifesto, what we had promised the people and what we have performed and how we have performed in 2016 म्हणजे 2017च्या इलेक्शनाच्या पयलीं आमी हे रिपोर्ट कार्ड सगळ्या घराघरांनी पावयलें टू कीप आवर अकाउंटेबिलिटी विथ आवर पीपल, the people who have kept faith in us and have got us elected. 2017 परत अपक्ष म्हणून निवडून आयलो आणि मागीर मंत्रीपदवी मेळ्ळें. 2017 ते 2019च्या काळान मंत्री आसतना एज IT मिनिस्टर, रेवन्यू मिनिस्टर आणि लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर आणि प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स मिनिस्टर I have tried my level best to perform to the responsibilities I was given by the late Mr. Manohar Parrikar. आणि सरकार कसो चलपा जाय, सरकाराचें विजन कितें आनी तें म्हजो रोल कितें आसा तें घेवन लास्ट 2 वर्सां I have performed to the best of my abilities with the help of my teams to ensure that good governance is there. लोकांची अपेक्षेनुसार जाता आनी महसूल खातें समज सर्वसामान्य लोकांक आसा, IT डिपार्टमेंट युथां खातीर आसा, लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट जॉब क्रिएशनाक आसा जाल्यार एक इकोसिस्टम तयार करपाक पूर्ण प्रयत्न केलो. ताज्या मागीर परत आतां आमदाराच्या काळान वी नीड टू एन्श्युअर दॅट ऑल आवर प्रॉमिसीस टू आवर पीपल आर कंप्लिटेड. सो आज आमी पयलो म्हणल्यार 2019 सोंपता आसतना वेन वी आर कंप्लिटींग ऑलमोस्ट 2.5 years ऑफ आवर टर्म. आय थिंक नॉट टू ब्रॅग अबाउट इट, but we must be the only constituency and I must be the only MLA who is continuously coming with report cards to our people so that they are able to understand what we are doing, what we have done and what our promises were against the manifesto and how we have performed. आज म्हाका सांगपाक उमेद जाता की मॅनिफेस्टो जो आमी आमच्या लोकांक प्रॉमीस केल्लो ताजे जवळ जवळ ह्या 2.5 वर्सान 60% वयर मोर देन 60% ऑफ आवर मॅनिफेस्टो प्रॉमिसीस आर ऑलरेडी कंप्लीट. सगळो फीचर्स ऑफ द रिपोर्ट कार्ड वी हॅव एक्चुअली मेड इट इंटू अ नायस कॅलेंडर वीच वी आर प्रोपोजींग टू लॉन्च टुडे. हें कॅलेंडर घरा वतलें. तें कॅलेंडरान तुमकां तारख्यो मेळटा आसतनाच ताज्या बरोबर अचिवमेंट्स, पंचायत वायज अचिवमेंट्स ऑफ अस, वॉट वी हॅव डन इन द लास्ट 2 years. Me as a MLA or as a minister, development in the constituency, what were the promises and how we have come with it. ह्या 2.5 वर्सांचो मॅनिफेस्टो प्रमाणे प्रॉमिसीस दिल्ल्यो आमी रिपोर्ट कार्डान कॅलेंडराच्या मार्फत सगळ्या घरांनी पावयतले.